सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयज हे सकाळी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. आयज आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालता आमचे मोन सायबिणीची परबेची तयारी. तर ह्या जाग्यार आमी जेन्ना एकठांय जाल्या ह्या माडयेचेर आशिर्वाद मागता आसतना आमची भक्ती वाडूंक आमी मागुया आनीक आमची सगळ्यांची मागणी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार उबारुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आंकवार मारीक देवाच्या पुताची आवय जावंक विचून काडली. ती देवाच्या पुताची आवय जावची ही ताचीच सासणीक येवजण जाली. ह्या संवसारांत ती आपल्या पुताची अप्रूप आवय जाली आनी एके खेरीत भाशेन ताच्या सोडवणेच्या वावरांत ती बागेली जाली. तर खेरीत भाशेन सायबीण मांयच्या जल्माची परब आमी मनोवपाक तयारी करता आसतना मागण्यान सोडवणेचे पवित्र गूट आमी सवस्कायेन नियाळटा. ह्याच खातीर पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी रोजारीचे मागण्याची तुस्त केल्या आनी तें करूंक विनंती केल्या. देखून पवित्र सभा ह्या मागण्याचेर आनी सोडवणेचे गूट नियाळून मागणे करता तांचेर खेरीत आशिर्वाद घालता. ह्या वरवीं मारये बराबर आनी मारये उदेशी देवाची वाखाणणी जावची होच पवित्र सभेचो आवंडो. तर हे माडयेचेर आमी आतां आशिर्वाद मागता आसतना आमची सगळी मागणी आमचे आख्खें जिवीत सायबीण मांयचे मजतीन आमी देवाच्या हातान घालुया. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा मारये उदेशी क्रिस्ताक उदीक एकवटून रावंक आमकां फावो कर. म्हणुया सर्वेस्परा मारये उदेशी क्रिस्ताक उदीक एकवटून रावंक आमकां फावो कर. बोकोनवाड्या बापा, तुज्या उतराक पाळो दिल्ले मारयेक तुवें सोडवणेच्या कामांत सांगाती करूंक विचून काडली. तेच बागेंत आंकवार मारयेचे विनवणेन तुजी पवी सभा सोडवणेचो भरपूर फोड जोडूंक पाव म्हूण आमी मागता. जबाब सर्वेस्परा मारये उदेशी क्रिस्ताक उदीक एकवटून रावंक आमकां फावो कर. तुवें आंकवार मारयेक ती गांठीन क्रिस्ताक एकवटायली आनी विचित्र तरेन तिका सुबाम कुरपेन भरली. ती सदांच आमची कुरपेची शारोतीन म्हूण आमकां बोगुशी कोर. जबाब सर्वेस्परा मारये उदेशी उदीक एकवटून रावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ताचो पाटलाव कोच्या कामांत आंकवार मारयेक तुवें आमकां सुपूर्ण देख जायशी केली. ह्या पोरबेच्या समयार आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी भक्तीन नियाळटा ते सोडवणेचे गूट आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां आनी आमचे प्रयत्न सफळ जावं म्हूण आमी मागता. जबाब सर्वेस्परा मारये उदेशी क्रिस्ताक उदीक एकवटून रावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ताचो पाटलाव कोच्या कामांत आंकवार मारयेक तुवें आमकां सुपूर्ण देख जायशी केली. ह्या आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी भक्तीन नियाळटा ते सोडवणेचे गूट आमच्या जिवितांत सुफोड प्रयत्न जावं म्हूण आमी मागता. जबाब सर्वेस्परा मारये उदेशी उदीक एकवटान रावंक आमकां फावो कर. तुजी सगळीं उतरां आपल्या काळजांत रिगोवन धरून आंकवार मारयेक तुवें शिकयली. तीच देव घेवन तुज्या पुताची उतरां भावार्थान मानून घेवंक आनी जिवितांत पाळूंक आमकां आदार दी. जबाब सर्वेस्परा मारये उदेशी क्रिस्ताक उदीक एकवटून रावंक आमकां फावो कर. मारये जेजूचे माये सांगाती मागणें करतना तुज्या दोमदूताक पवित्र आत्मो तुवें दिलोय. आमी मागण्यांत ती रावन पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र जिवीत जिवंक आमकां पवित्र आत्म्यान चलोवन व्हर. जबाब सर्वेस्परा मारये उदेशी क्रिस्ताक उदीक एकवटून रावंक आमकां फावो. सगळीं आमची मागणी एकठांय करून म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची फक्त बगोस मेळटा आमकां निवार. आमचे सर्गीचे आवयकूय उलो मारून बराबर म्हणुया. नमान मरे
भगवंते बरे देवाचे माये आपल्या फाटी विनंती कर आणि आमच्या मनाच्या वेळार. प्रार्थूया. सर पदवीदार आणि काकलुतसारा देवा, आमच्या ओप्रिमीत मोगाक लागून तुझ्या पुतान भाग्योंत आंकवार मरेच्या कुसव्यान पवित्र आत्म्या वरवीं मनशेपण घेवंक खुर्साचें मरण सोसूंक आनी मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक तुजी खुशी जाली. तुझ्या पुताचे आवयच्या मानाक आमी ही परब करूंक तयार जाता आसतना तोंडान उच्चारून आनी मोतीन नियाळून मागणें करतलीं थीर भक्तीन आमी भरो आनी संवसारांतलें जिवीत सोंपतोच त्याच भाग्योंत आंकवार मारये उदेशी तुजे उजीर पावूंक आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आंकवार मारे स्वर्गावेले कडचांतान बोलुया. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. सोबी सुंदराने मानवो मारिया एका साल्यांतिका सोमेस्त्वा कानुया. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. जय सोमे आसूं. भाग्योंत आंकवार मरे उदेशी संवसाराक संतोष दिवंक खुशी जाली तो देव आपल्या भलेपणान तुमकां भरूं आनी हांगा जमा जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. आमेन.